प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी रात दीस आमचो आमदार, आमची पंचायत, आमचो सरपंच सगळे जाण वावरतात. तेजेच एक भाग म्हणून आयज हो ह्या फूल नायकावाडो एरिया हांगासर ट्रान्सफॉर्मर घालून हांगासरली लायटीची वेवस्था करपाचो आयचो इनॉग्रेशन जाल्लो आसा. आयज खरेंच बरें दिसता की म्हाज्या नायकावाड्यात हो ट्रान्सफॉर्मर येयला म्हणून. कारण ह्या लोकांक सदांच त्रास जातालो, फ्लक्च्युएशन जाताले लायटीचे आनी परत परत लायट वयताली. सो आमच्या ह्या लोकॅलिटीक एक सुविधा आमी दिली. तशेंच आमच्या चर्चीकूय फायदो जालो, लोकांकूय फायदो जातलो. आयज कशी बघता हो आमकां ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट करपाक, पूण तेज्या आदी हांव सांगूंक सोदतां. आतांच कोण म्हाका सांगतालो, म्हणटालो अरे तुमी केन्ना एक जातले ते कोणेच सांगूंक जायना म्हणून. खरेंच हें सारकें, कित्याक आमकां डेव्हलपमेंटाक लागून हांव खंयसरूय वचपाचो आहा. कित्याक हो डेव्हलपमेंट हो लोकांचो डेव्हलपमेंट, हे आमचो डेव्हलपमेंट न्हू. आयज हो तरी नायकवाड्यार डेव्हलपमेंट जाला. आयज फर्स्ट क्रेडीट दिता 50 सराक, कित्याक 50 सरान तरी हो एस्टिमेट करूंक नासलो. आनी आमचो शेख सरान तरी हे फुडें पावल मारूंक नासले जाल्यार आमचे कडेन हो येवचो नासलो. हे जाग्याचो मालीक आमचो पादिगाराचो व्हडो म्हणटालो. सो पादिगाराचो एनओसी घेवन आमी हे फुडें पावल मारले आनी हे व्हडलो हो ट्रान्सफॉर्मर उबो केला. आयज कितें जातालें की नायकावाड्याक सगळ्याक वोल्टेज डीम आसली. सो त्या पासत हे वोल्टेजीक लागून हे आमी हे करूंक पावले. सो आमकां परतून आमकां परमिशन मेळोंक नासलें फ्रॉम मेन रोड अप टील हियर. सो पादिगाराचें आमी परमिशन घेतलें आनी पादिगारान आमकां परमिशन दिलें. तो रस्तो तेंची प्रॉपर्टीन आहा तो फोडून केबल घालून हांगा बसून हाडपाक. आयज एक धाकटी हिस्ट्री सांगता हेजी कसो हो ट्रान्सफॉर्मर येयलो तो. जेन्ना फेस्ता आदी सांत आलेसाच्या फेस्ता आदी हांवें सदांच म्हणटालो 50 सराच्या आनी शेख सराच्या फाटल्यान आसलो की अरे हे कोरिया 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 म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर घालया म्हणून. सो तेणेंनी तो एस्टिमेट केलो आनी तेजेर तो म्हणलो 50 सांगलें स्टार्ट करुया म्हणून. तो अरे ते येवंक ना एस्टिमेट जाल्यार आमी कितें करूं. सो मागीर पादिगाराक सांगलें. पादिगार म्हणलो आपूण उलयता स्टिफना लागीं, चीफ इंजिनियरा लागीं. सो चीफ इंजिनियराची कंटिन्युअस आमचो पादिगार ही वॉज इन टच विथ चीफ इंजिनियर. आनी तिचोर सान हे म्हाका दिसता सांत एलेसाच्या फेस्ताक इनॉग्रेशन जावपाचें आसलें. पूण आतां सांत एलेसाचें जावंक ना, पूण आतां कोसांव सायबीणीचें फेस्त आहा. सो त्या पासत 2 दीस आदींच आमी हो इनॉग्रेशन केला. सो पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलो आमच्या पादिगाराक हेणें फॉलोअप केलें म्हणून. दुसरे फावटीर आमचो दोगी इंजिनियरांक पन्ना आनी शेखाक आनी फॉलोअप केला मातशें थोडे मायकलान. कित्याक तेकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची वॉर्ड मेंबर सदांच उमेदीची जाय म्हणलें जाय, नाजाल्यार ती कांयच उगी रावना ती, जाल्यार म्हाकाय मागीर दुखलता. सो त्या पासत मायकल तुका चडांत चड देव बरें करूं. Improvement of electricity in the coastal belt, especially Kalangut, Kandali, Marpora, Nagua. हे जावपा खातीर आमी गेली 5-6 वर्सांनी खूब प्रयत्न करीत आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जागो जाय आसलो सब स्टेशनान, हिंगासरले एक आदलो इंजिनियर एलन पिंटो हेणे आमकां दिलो, खूब सवाय दिलो. आनी पंचायतीच्या प्रयत्नान आनी आमच्या प्रयत्नान तो आमकां सेल्लीडूय जाली, सब स्टेशन रेडी जालें. तेचे भायर जो आमकां हिंगासर जे आमी टेल एंड म्हणटा, म्हणजे कलांगूट आनी कांदोलीम टेल एंड, जी मेन स्टेशनांसून जी इलेक्ट्रिसिटी येता 33 kVA लायन, ही आमकां रायट फ्रॉम कोलवाले इट कम्स अप टू म्हापसा, फ्रॉम म्हापसा इट कम्स टू नागवा सबस्टेशन. ते म्हापसा सबस्टेशनांसून नागवा येता. हितूनसून मोदेकात इतले कन्झ्युमर्स आहा, व्हडले इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आहा, कारसवाडो इंडस्ट्रियल एस्टेट, सगळे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट. आमकां टेल एंड म्हणून आमकां त्रास जाता. त्या खातीर 220/33 हे स्टेशन घालपा खातीर कलांगुटान आमी प्रयत्न केलो. गेल्या 6 वर्सां पयलीं ते टेंडरूय जाल्लें आनी त्या टायमार कांय कारणांक लागून ते दिवंक पावोंक ना.
कोविड येयले आनी बंद जाले. तेजे उपरांत आमी परतून प्रयत्न केलो की हे स्टेशन जावचें. ते खातीर हे स्टेशनाचो वर्क ऑर्डरी दिली, परतून टेंडर जालो, वर्क ऑर्डर दिली. वर्क ऑर्डर दिवन स्टेशनाचें काम 70% कंप्लीट जालं. आनी हे 220/33 स्टेशनाक टावर लायन येवची पडटा. टावर लायन रायट फ्रॉम कोलवाले जे मेन स्टेशन आमचे थिंगासून टावर लायन येवपाची आहा. तितूनसून मेन 8 टावर, कितले टावर लायन जाले, 8 पिलर्स, 8 व्हडले पिलर्स कंप्लीट जाल्या. आनी तेजे उपरांत जे आहा तेका आमी फावंडेशनां घातल्या. कोलवाले टू गिरी, जे कारसवाडा टू गिरीसून अप टू सालिगांव येवपाचें आहा, सालिगांव टू कलंगूट, आनी कलंगूटसून वयर वचोन ते स्टेशनाक मेवतले. हे आमी 3 म्हयन्या भितर जावचें म्हणून आमचो प्रयत्न आहा. ही टावर लायन जर तर 3-4 म्हयन्या भितर जर तर हिंगा पावली जाल्यार कलंगूटाक न्यू टेंडर आतां जाला ऑफ 5 केबल बंच 33 kVAचो रायट फ्रॉम द न्यू स्टेशन अप टू कलंगूट सब स्टेशन येतलो. थिंगा नागवा येतलो. नागवासून बागा एरियाक जी लायट येता ती म्हाका दिसता अनइंटरप्टेड आनी बरी लायट. जे सांचे डीम जाता म्हणटा, एसी चलना म्हणटा, फ्रीज ड्रीप जाता म्हणटा, जेन्ना फूल सीजन आसता, फूल ऑक्युपन्सी आसता हिंगासर, लोकांक त्रास जाता ते जावचे ना.